आयज आमचे सगळे गोयचे जनतेक आरोग्य मंत्री म्हणून हांव विश्वजीत राणे आनी आमच्या गोंय राज्याचे सरकार ह्या माध्यमांतल्यान एक बेश्टी सूचना करपाक म्हणून हांवें फेसबूक लायव्हच्या माध्यमांतल्यान तुमचे कडेन पावपाचो म्हजो प्रयत्न आशिल्लो. एक म्हणजे कितें जालां की सगळे कडेन आमी देशान जेन्ना पळयता टीव्हीचेर जेन्ना पळयता आनी गोंय राज्यान आमची एक्सपर्ट कमिटी आहा म्हणून काल हांवें ट्वीट केल्ली की कोवीड प्रोटोकॉल एक अप्रोप्रिएट कोवीड प्रोटोकॉल आनी त्याच बरोबर पब्लीक प्लेसान गेल्यार मास्क ही घालपाची गरज आहा. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की जेन्ना आमी विमानान वयता कंपल्सरी आमकां मास्क घालपाक लायता आनी आमकां आमचो राज्य एक ट्युरिजम ओरिएंटेड डेस्टिनेशन आनी आमच्या राज्यान जर आमकां एक सगळ्यो गोष्टी नियंत्रणान दवरूंक जाय तर आमकां कोवीड अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्वता कॉन्शियस रावन तें इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आमच्या लोकांचें कशें आसता की सिटिझन्सांक कितें दिसता की सरकारान सगळें करचें पडटा पूण सरकारान कितलें म्हणून करतलें. सरकारच्या माध्यमांतल्यान आमचे देशाचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, आमचे केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडवियाजी यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां ऑलरेडी गायडलायन्स आयिल्ले आसा आनी त्याच बरोबर आमी सगळे तरेची सोयी सुविधा गोंय राज्याचे जनतेक आमी ऑलरेडी आमचे सगळ्या हॉस्पिटलांत आमी प्रोवायड एंड अवेलेबल केल्ले आसा. आयज आमचे कडेन कदाचित एक 200-217 पेशंट्स कदाचित वाडूं शकता. आमी पळयता की 5 राज्यांत वाडपाचो ट्रेंड दाखयता पूण आमी सगळ्यांनी सेफ रावपाची गरज आहा. आयज तुमकां सगळे म्हाजे भाव भयण आमचे सगळे ज्येश्ठ असे सिटिझन्स आनी सिनियर सिटिझन्स तुमकां इतलीच विनंती की केन्नाय कितें आयल्यार काल एक हांवें पळयलां की केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान सेक्रेटरी हेल्थान सांगलां की टेस्टिंग करपाची गरज आहा म्हणून केन्नाय कसले तरेचे सिम्पटम्स कोल्ड केन्ना सिम्पटम्स येना पण तुमकां एक विचित्र अशें फिलींग जालेले बॉडी दुखपाक लागली आनी वेगळ्या तरेचे सिम्पटम्स येवंक लागले जे नवे आमचे व्हेरियंट्स येवंक लागल्या. तुमी फक्त कोवीड टेस्ट करपाक काय हरकत ना. आयजचे दिसा आयज तुमी स्वता सेल्फ टेस्टिंग करू शकता आनी सादी गोष्ट आयज सेल्फ टेस्टिंग बी योग्य आहा. ते सेल्फ टेस्टिंगाचे किट हांवें स्वता वापरल्या आनी हेच्या माध्यमांतल्यान तुमी वापर करून तुमकां सेफ प्रत्येक मनीस सेफ रावपाची गरज आहा. आनी म्हाका तरी दिसता नाजाल्यार आमच्या सगळ्या सेंटरान आमचे कडेन टेस्टिंगाची फेसिलिटी आसा. आमी सगळ्यांनी आमी प्रयत्न करूंक जाय की गोंय राज्याक आमी सुरक्षीत दवरूंक जाय आनी कोविडा कडल्यान पयस दवरूंक जाय तर आमी सगळ्यांनी योग्य तरेचे अप्रोप्रिएट कोवीड प्रोटोकॉल आनी त्याच बरोबर पब्लीक प्लेसान गेल्यार मास्क हे घातल्यार म्हाका दिसता आमी कोविडाक आमी पूर्णपणे आमी ताका योग्य तरेन आमी हँडल करूं शकता. आयजच्या दिसा आनी एक गोश्ट की ट्युरिजम ओरिएंटेड स्टेट असल्या कारणान आमकां हे सगळ्यो गोश्टी आमी जर योग्य तरेचो प्रोटोकॉल फॉलो केल्यार हे सगळ्यो गोश्टी आमी को एक्झिस्ट इकॉनॉमीक एक्टिविटी बी फुडें वचूंक जाय. त्याच बरोबर आमचें आरोग्य आनी आमची सेफ्टी बी आमी लक्षांत दवरून फुडें पावलां आमी घेवपाची गरज आहा. इतलेंच सांगपाक म्हणून हांवें आयज फेसबूक लायव्हच्या माध्यमांतल्यान ही सूचना आमचे गोंयचे जनते कडेन पावपाचो हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. कितेंय आसल्यार केन्नाय तुमकां दिसता की कसलोय विशय जर जालो आमचे PHC, CHC, गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स सदां आसतले गोंयचे जनतेची सेवा करपाक आनी हीच म्हाजी सूचना तुमकां. देव बरें.